बसून एक साक्ष आम्ही ऐकूया. इमॅन्युअल मनीस. मोगळा जेजू, मुझे मागणे तुवें आयकल्ल्या खातीर, म्हजी विनवणी तुवें आयकल्ल्या खातीर, म्हज्या समस्याक तुवें परिहार दिल्ल्या खातीर जेजू तुका अर्गां दिता. अर्गांनी होगळाप तुका सुमिया जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सुमिया जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सुमिया जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्या समस्ये खातीर, म्हज्या कश्टा खातीर हांवें हेरां कडेन मागूंक सांगिल्ल्या वेळार आनी तांणी मागिल्लें आनी तुवें तें आयकून म्हज्या समस्याक परिहार लाभयल्या खातीर अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू. मोगाच्या न्हू, जुलायची 20 आनी 6 तारीख तो दीस सोनवार आनी सादारण एक 2 परांचो वेळ. हांव म्हज्या ऑफिसाचें काम घराच करनासलो. म्हजी येजमान कुदनांत तिचें काम करनासली. त्या वेळार तिणें म्हाका उलोवपान सांगलें, उदक मुग जालां, पंप चालू कर, उदक सोड म्हूण. आनी तशें हांव पंप चालू करूंक गेलो. आमकांची उदकाची वेवस्था म्हळ्यार बोरवेल. अशें पंप चालू करता आसतना आमच्या बोरांत उदक येवना. हें कांय लायनीचे प्रॉब्लेम आसूंक पुरो. ते निट्रोल आनी फेस तशें कांय सोडून जावन तशें इलेक्ट्रिसिटी लायनीचे कांय प्रॉब्लेम कोणना म्हणून हांवें लायनमॅनाक फोन केलें. आनी तक्षण म्हणले बरी लायनमॅन आयलो आनी तो पुरा पळोवन म्हणालो, कांय ना, लायनाचे कांय प्रॉब्लेम ना, सगळें सारकें आसा, कांय तोंदरे नात म्हणालो. तुवें बोरवेलाच्या कापोवचें बरें, बोरवेलाच्या मॅकानिकाक आपोवचें बरें. हें कितें बोरवेलाचें तूं प्रॉब्लेम, लायनीचें कांय प्रॉब्लेम ना. उटाउटी हांवें बोरवेलाच्या मॅकानिकाक फोन केलें. आनीक आमचें अदृश्ट म्हणून कोण ना, तेंत लागसारत तो तेणें खंय दुसरें बोरवेल रिपेर करूंक आयिल्लो तेणेंत आसुल्लो. आनी तो आयलो आनी येवन ताणें जस्ट तें परतेक एक फावटी पंप चालू करून पळयता आसतना उदक येनाटलें पळोवन तो म्हणालो, बोरवेल कोसळ्ळ्या म्हणालो. म्हाका बांय कोसळलेली हांवें आयकल्या आनी पळयल्या, पूण बोरवेल कोसळटा म्हणून म्हाका गोत नासलें. तर कितें करचें? आतां काल म्हळ्यार उटाउटी तो भितर आसलो पंप काडीजे, नाजाल्यार मागीर काडूंक येना म्हणालो. तशें तो वचून ताचें कितें तें पुरा पुल्लींग मशीन आनी राटो कितें पुरो आसा तें पुरो हाडून आनी तें पुरा फिक्स करन बारीक कश्टांनी वयर सकयल करन ते दाळात तितले गी माती पडोवन पायप थंयत जाम जाल्लो तें काडलो ताणें. म्हळ्यार तें मोटर तशें काडलें, तें वयर काडलें आनी तो म्हणालो, आतां सगळें उदक आनी पुरा कोसळ्ळां, आतां माती आनी पुरा कोसळ्ळ्या, आतां कितें पुरो जालां म्हणून सांगून कांय करूंक जायना. आतां उदक खोदवळ आसा, त्या खातीर हांव आतां हो पंप काणयेन वेता. पंप बारी तो पाड जावंक नासोंक पुरो, तो रिपेरी करूंक हांव रिपेरी वाला कडेन दितां. आनीक सोमारा येता हांव. आनीक सोमारा येवन सगळें तें कॅमेरा घालून पळोवन कितून म्हणसर तातूंत माती भरल्या आनी कितें गजाल म्हणून सांगून ते सोमारा दीस म्हाका कॅमेरान पळोवन सांगूंक जाता म्हणून सांगनालो. अशें म्हणटा आसतना म्हाका कितेंगी एक बारीक खावजेनी भोगली. आनीक तशें म्हणटाना एक तेंबो उदक ना आमकां, आतां कितें करचें? पूण दरबस्त पावस येवन आलो त्या दीस. ताणें एक जस्ट आमचे कडेन दुसरें बायलें उदक काडून काले म्हणी करयेत म्हणाली. आमचे कडेन बोर्न काणयोंक आमकां जाय जाल्लें टँक जावन ती काले नातली. एक 500 लिटराची पोरणी एक टँक आसली, ती ताणें थंयसर जस्ट ताका एक पुरा हें करन वेवस्था करन जस्ट त्या पावसाचें उदक कितें आसा तें ताका फोडोवंक ताणें वेवस्था केली. तशें तें उदक आनी पुरा तातूंत फोडोवन आमकां त्या दिसाच्या मट्टाक कांय तोंदरे जावना. आनी आमच्या घरांत एक भाड्याचीं घराचीं आसात, वयल्या कुशीन रावतात, तांकांय तें उदक आनी पुरा व्हरोंक हांवें हें केलें. कित्याक म्हळ्यार आतां पावस येवनूच आसा, आमकांय इल्लें भितर जायजें उदक आनी तांकांय जायजें म्हणून सांगून
हांवें तें उदक व्हरोंक सुरू केलें आनी हें उदक व्हरून एक सुमार कोटी तांच्या भितर आनी पुरा थंय बोर्न आनी जाता आसतना म्हाका कालें जालां म्हणून गोत्तू ना हांव निसरून पडलो. तशें तें आमच्या माळयेचें एक 9 मॅटां आसात त्या वयरेच्या घराक, त्या 9 मॅटांतल्यान हांव सकयल निसरून पडलो आनी कठीण म्हाका हांगासर जांगेक कंडबटे मस्त दूख जाली. एका कुशीन म्हाका दूख आनी एक कुशीन आमची बोरवेल कोसळ्ळ्या आनी कितें जाल्यार कितें समस्या म्हणून पळयचे तर जाल्यार कॅमेरा घालून पळयचे आनी हो एक व्हडलो समस्या म्हणून ताणें एक म्हाका सांगिल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त विराराय जाली. भितर येवन आल्तारी कडेन गेलो आनी आल्तारी कडेन वचून बापा हो कितें समस्या, हे कितें कश्ट तूं जाणाय बापा, तुवेंत हाका परिहार सोदिजे, म्हाका परिहार दिजे म्हूण सांगून हांवें मागता आसतना हात उसावन मागता आसतना आल्तारी मुखार म्हाका ह्या आमच्या पिरगेजेची आमच्या इगर्जेची ही पवित्र आल्तार हांगासर मागणें करचो आमचो मोगाळ विगार बापू. हांवें हर एक दीस म्हणून सकाळीं ऑफिसाक येवच्या पयलें येवन मागचें आमचें आराध्याचें कोपेल हें सगळें म्हज्या मोती पडद्यार पाशार जालें. हांव फुडलें म्हज्या कुडाक गेलो आनी थंयसर मोबायल काणयेन पाद्रा बागेक हांवें मॅसेज घाली, अशें एक समस्या घडलो म्हाका अशें म्हणून. पाद्राबान तक्षण म्हाका रिप्लाय दिली, ह्या तुज्या समस्या खातीर हांव मागता म्हणून. म्हाका एक मस्त बरवसो उदेलो आनी तो मनीस सोमारा दीस परत आयलो आनी ताणें कॅमेरा घालून पळयलें. हांव नातलो घरा, पूण ताणें कॅमेरा घालून पळयलें खंय. पळयता आसतना वयरतान सुमार 80 फीट सकयल आमची बोरवेल 300 फीट डीप आसा, गुंडाय आसा. सुमार वयरतान 80 फीट सकयल त्या केजिंग पायप म्हणून भितर आसता, त्या केजिंग पायपाक दोंपळो जावन बुराक जावन थंयच्यान भितर माती पडतेत आसली, ती पडतेत आसा. आतां कितें करचें? आमकां पयलें बोर कोंडिल्लो म्हळ्यार 19 वर्सां पयलें आमकां कोडयाळतान कावेरी बोरवेल्स तांणी बोर कोंडिल्ली. त्या मनशाक आमी फोन केलें. फोन करता आसतना ताणें म्हणचें कितें म्हूण सांगल्यार आतां जायना, कठीण पावस आनीक ती बोराची लॉरी हाडूंक जायना, आतां कांय करूंक जायना. ताची माती पडिल्ली काडीजे ते मात्र ताका पर्यार खाण मागीर संगीत कितें म्हूण सांगून अशें ह्या समस्ये तर पर्यार केदळा. आतां पावसान जायना आनी 2 म्हयने येतीत, आतां लॉरी येना ती बोराची, ती व्हडली लॉरी. आनी दुसऱ्यांनी पुरा सांगलें ती बोराची लॉरी आतां येवंकय जायना, एका वेळाक आयल्यारी जें कितें तुवें त्या जालाकांनी पुरा कितें पुरा घालाय ते सगळे काडीजे, ते सगळे पिठो जाता ना जाल्यार नाश जाता. तशें कालें म्हणून कळना म्हाका. हांव परत पाद्रा बागडच्यान आयलो हांगा. पाद्र अशें समस्या पाद्राबान तांचे एक अनुभव सांगलो. तांणी आश्रयांत आसतना तांणी एक तांच्या बोराची एक तशी समस्या जाल्ली खंय आनी तांकां ती रिपेर करूंक जावना खंय आनी थंयच आनी एक बोर तांणी कोंडली खंय आनीक दराबास तांकां उदार मेळ्ळें खंय. तें तांणी एक तांचें कितें अनुभव आसा तो म्हजे कडेन वांटून घेतलो आनी तुका परिहार मेळटलो, आमी मागया खंडीत जावन तुका परिहार मेळटलो म्हणून उमेद दिवन धैर्यान म्हाका तांणी धाडलें. म्हाका आनीकय हांव मागतेत आसलो, आमी मागतेत आसल्या. तितलें मुस्ताना म्हज्या साडवान म्हाका एक फोन केलें आनी तो म्हणलो बोरा भितर आनी एक केजिंग पायप घालून सोमा करूंक जाता खंय? खर्चो एकलो मनीस हांगासर आसा म्हाका वळखीचो, तो करता म्हणटा, तुजें सगळें तें समस्या ताका सांग म्हणून. तो कारकोळचो मनीस इनवाचो. ताणें म्हाका फोन केलें, भाऊजीन म्हाका सांगलें अशें फोन कर म्हणून. हांवें फोन केलें आनी ताणें सगळें ताका विवरून सांगलें हांवें अशें जालां. 80 फिटार केजिंग पायपाक दोंपलो जाला खंय आनी माती पडल्या खंय. सुमार आमची 300 फीट बोरवेल गुण जाल्यार आतां 160 फीट म्हळ्यार समार्धाच्यानी चड आतां माती येवन बसल्या. तितली मास्ती बसोवन जाल्या तातूंत ऑलरेडी. सो तो म्हणलो काल म्हणून सांगलें हांव येवन पळयता, पळोवन तुमकां सांगता म्हणून सांगून ताणें सांगलें. आनी तो तसोच तो आयलो आनी ताचें आन्सर काल म्हणून सांगल्यार आतां व्हडली लॉरी हाडूंक जायना बोराची, पूण धाकटी लॉरी आसा
ती आसागी म्हणून हांवें परतून हें करचें कित्याक म्हळ्यार अशें जाल्यार ह्या वेळार पावसाच्या वेळार ह्यो खंयच्योय लोरयो आसनात त्यो एकत रिपेरीक आसतात नाजाल्यार खंयसर पावस ना थंयसर उत्तर कर्नाटका तेणे पुरो पावस नासल्या कुशीक वचून तेणे काम करनासतात आनीक सादारण मार्च एप्रील मे ह्या वेळाक इशीन येतात तशें म्हणून ताणें सांगलें पूण करूंक जाता भितरले भितर आतां आमचे कितले केजींग पायप आसा तितलो केजींग पायप घालीचे तो केजींग पायप प्लास्टीक असो आतां घालचो पयलेचो लोंकडा असो आनी तो घालता आसतना जर तर तो पयलेच्या केजींग पायपा इतलो गेलो तर जाल्यार मात्र जाता काम सक्सेस जाता नाजाल्यार जायना त्या खातीर आमी कालें करता म्हणून सांगल्यार एक ताका जेट्ट आसले एक 10 पिटेचो एक पायप पयले देंवन आमी पळयता लोंकडाचो पायप आमी देंवन पळयता ताच्या तुदयेक त्या लोंकडाच्या पायपाच्या तुदयेक एक जेट्ट म्हणून आसता तें तांणी देंवन पळयता आनी तें देंवन तें जर तर तुजें 160 पीठ आसचें त्या केजींग पायपाचें इतलें सकयल गेलें तर जाल्यार तुका भितरले भितर प्लास्टिकाचे केजींग पायप घालयत म्हणून ताणें एक सांगलें आनी ह्या खातीर ते परच्या शुक्रारा आज आमचो ब्रेस्तार जाल्यार गेल्या त्या हप्त्यांत शुक्रारा दीस ते सगळी ती धाकटी मिनी लॉरी ते सगळे भितरले केद काडची ती लॉरी आनीक तांचे केजींग पायप आनी जें कितें नवो पंप सगळें घेवन ते पोर शुक्रारा आयले आनी शुक्रारा सादारण एक 10 वर अशें तांचो तो पायप आनी पुरा भितर देंवन ती केद काडची एक तांणी सुरू केली आनी ते मस्त केद इतली वयर येता की एक स्प्रिंकलरां उसळ्ळे बरी आनी आमच्या सगळ्या घराचेर वयर टॅरस वयर आनी सगळी माती पडोवन सगळी ती मळपी माती केद पडोवन सगळे तितले हें जालें पावस नासलो त्या दीस आनी सगळें हें घालून आनी ताणें म्हणले पर्यंत ते 10 पिठाचे ते लोंकडाचो पायप आनी ताका तुदयेर एक जेट्ट म्हणून आसा तें ताणें देंवयलें तें देवाचे दयेन कितें जालें म्हणून सांगल्यार पोंत म्हणसर म्हळ्यार 160 पीठ पयलेचो केजींग पायप कितलो आसा तितलोय तो देंवलो त्या दाळा आमकां एक संतोश जालो ओके ताणें म्हणलें तशेंच जर तर तो केजींग पायप परत्यान घालच्या पयलें लोंकडाचो पायप ते जेट्ट 160 पीठ वसत तर जाल्यार तुका केजींग पायप घालूंक जाता म्हणून सांगून ताणें सांगलें आनी तशेंच जालें ते जेट्ट वचून सोमा जालें पूण ते जेट्ट फाटी काडटा आसतना तो सगळें जाता आसतना व्हडलो आवाज येवंक सुरू जालो बोराच्या भितर व्हडलो एक आवाज काल म्हणून सांगल्यार कितेंय एक रिएक्ट जाता भितरले भितर एक व्हडले एक भूकंप जाल्ले बरें व्हडलो आवाज ते दाळा हे पुरा कामाचे एकामेका तोंड पळोवंक लागले म्हळ्यार भितरले भितर आनीकय चड कोसळ्ळें आनी ते सगळे कितें आसा तें सकड हें जालें कोलॅप्स जालें भितरले भितर कोलॅप्स जालें सो रिपेर जावचे डावट म्हणच्या भाशेन एकामेका ते कामाचे सकड तोंड पळोवंक लागले सकडांची तोंडां एक नमुनो बावुल्ले बरी म्हाका दिसली ते दाळ आमकांय धैर्य सुकलें ते दाळ आसतना ते केद काडचे लॉरयेचे आमचे वय बुडीपू पिरगजेचे ते थंयच्यान आयिल्ले क्रिस्तांवचे ते लॉरयेचे ते क्रिस्तांवचे पूण केजींग पायप घालचो वो मनीस हिंदुवाचो कारकोळचो हे म्हणाले काल म्हणून सांगल्यार क्रिस्तांवचे कितें म्हणाले म्हळ्यार 80 पिठेर ताका पयलेंच्या केजींग पायपाक बुराक आसा थंयसर म्हणसर आमी 80 पीठ म्हणसर वो पायप देंवोवया आनी ते दाळा कितें म्हूण एक हें जाता पळया म्हणून ते दाळा आवाज जावनूच आसा भितर सो तांणी कांय थोडो करनासतना फस्ट त्या 80 पिठांक म्हळ्यार 20 पिठांचे 4 पायप देंवन ते गेले ते घेवन गेल्ल्या उपरांत 160 पीठ म्हणून सांगल्यार मागिरी आनीक 4 पायप देंवोवंक आसात पूण तांणी देंवयले ते देंवयता आसतना 160 पीठी जे कितें आमचो पयलेचो केजींग पायप आसा तितलोय केजींग पायप कंप्लीट गेलो भितर त्या वेळार हांवें सांगलें इतलेंत म्हज्या येजमानीक तूं भितर वचून मागणें कर हांव तांकां कुमो करता जे कितें तें तांकां करूंक आसा हांव भायर तांकां हेल्प करता तूं वचून भितर वचून तूं मागणें कर म्हणून सांगून ताणें हात उबारून दिंबी घालून तेर्स मुळो मागणें केलें सगळे आमचे केजींग पायप जे कितें जावंक आसलें तें सगळें सकयल वचून ताचे भितर पंप फिक्स करून आमकां पयलींच्या प्रास आतां नितळ उदक बरें उदक आमकां मेळटेत आसा म्हाका परत म्हज्यो जेजू कडेन आसची ती म्हजी पातयेणी
हांवें मागचें तें मागणें आनीकय करूंक हातूंत म्हाका उमेद मेळ्ळी. आनीक खंडीत जावन आमी पातयेन आनी आमी मागता तर जाल्यार देव खंडीत जावन दिता आनी आमचे मागणे आयकता. त्याच वेळार आमी हेरां कडेनय आमी मागणें करूंक आमचे खातीर मागोवंक आमी विनंती करीजे. हांवें विल्मा बाये कडेन पाद्रा बागडे सांगिल्ल्या उपरांत विल्मा बाये कडेन हांवें सांगलें तुमच्या आमच्या विणवण्या पांगड्यान ती हळे अशी एक समासो जाला मागणें करा म्हणून. तिणेंय मागलां भविश्या खंडीत जावन तांणी मागलां. अशें आसतना आमच्या पिरगेजेंत खंडीत जावन असलें एक आमकां ब्रेस्तार जावचें हें आराधन आनी आमचे समस्या खातीर आमकां मागोवंक मेळची ती गटाई सकत बळ हे सगळें खंडीत जावन आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबा जिवनांत आमच्या हर एका आमच्या राटावळींनी खंडीत जावन आमकां जेजूची ससाय लाभता आमकां बरेंपण जाता. ही म्हजी धीर पातयेनी आनीक म्हाका नीज जावन देवाक ह्या खातीर असली पातयेनी म्हजे तेन्ना आनीकय सडयल्ल्या खातीर ताची भक्तीपण आनीकय सडयल्ल्या खातीर म्हजे मागणे रजार आनीकय सडयल्ल्या खातीर हांव जेजूक आर्गां दिता आनी म्हज्या खातीर आमच्या ह्या कश्टां खातीर आनी आमच्या समस्या खातीर मागिल्ल्या आमच्या विगार बापांक विणवण्याच्या पांगड्याक ब्रदर एलियासाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयकल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं.